मडगांव पेडा आंबेली घराक उजो लागलो। 30 लाखां वयर लुकसाण जाला म्हणून घर मालक सांगता। भितोरीन गुर जावन ट्रॉलर वालो। उज्यांत खंय ताची नवी जाळी आनी नुस्तेमाराचें सगळें सामान लासून काबार। ते शिवाय घरांतले इलेक्ट्रॉनिक सामान आनी भांगराचे वस्तींचोय लासून गोबोर। शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागला म्हूण ताका दुबाव। बोवाड मारली भुरग्यांनी, गाडी भितर गेली नाका ही नाका म्हणून म्हाका जरी फकाणां करतात म्हणून आमी तरी पूण गाडी घेवन भितर येयलो रे जाल्यार हिंगा उजो सगळो हय म्हणून शॉर्ट सर्किट जाली म्हणून सगळो उजो पेटलो आनी आमचें सामान बोटीचें सामान बी आसलें झाडां वायलो GPS फीश फायंडर आनीक जायतें सामान TV फ्रीज वॉशिंग मशीन सगळें आसलें लासून गेलें सगळें म्हाका झाडां बोटीचें सामान अरावंड 10 लाखांचें सामान तें बोटीचें झाडांचें वायलो GPS फीश फायंडर दोनूय बोटीचें मागीर गोल्ड ऑइल म्हणून जालें गोल्ड हाडलें नियरली मोर दॅन 25 lakhs गोल्ड तें हय आनी मागीर सगळें आमचें बाकी सामान आनी कितें कितें आसलें ड्राय फीश जालें नियरली मोर दॅन 5 lakhs ड्राय फीश जालें सगळें हय बॉक्सां सगळीं बॉक्सान ड्राय फीश जालें भुरग्यांचो न्यू वाडलेलो यामाचो ऑर्गन आसलो न्यू ऑर्गन तो गेलो जायतें सामान गोल्ड काडपाक बी मेळना गोल्ड काडपाक मेळना थिंगा शोकेश आसा अजून हें जालेली आसा टोटल मोर दॅन 30 lakhs जातले म्हाका मोर दॅन 30 lakhs मोर दॅन कित्याक म्हजें बोटीचेंच जालें 10 lakhsचें सामान जालें बोटीचेंच GPS फीश फायंडर म्हणून फीश फायंडर एक तुका 80,000 पडटा 2 फीश फायंडर ते न्यू मागीर वायलो आसा GPS आसा दोनूय बोटीचे झाडां आसात 30,000 50,000 एक झाडां पडटा 6 झाडां आसलीं म्हजी न्यू झाडां सारकी आनी बाकी सगळें सामान दोनूय बोटीचें सामान फिशींग ट्रॉलरचें। इंडियन मेडिकल असोसिएशनान सरकाराच्या सुकन्या समृद्धी स्किमी खाला 3 चलयांच्या नांवान 42,000 डिपॉझिट केल्यात। 14 वर्सां उपरांत हे पयशे ती काडपाक शकतली। ते शिवाय IMAन दोतोरां खातीर गोवा IMA डॉक्टर्स इन्शुरन्स स्कीम 2017 जाहीर केल्या। ह्या स्किमी खाला दोतोरांक इंडेमनिटी सुरक्षा आसतली। सुकन्या समृद्धी योजना ही गव्हर्नमेंटाची योजना फॉर अ गर्ल चाइल्ड बिफोर द एज ऑफ 10 years ताजे वर्साक एक फिक्स अमाउंट तुवें घालून फॉर अबाउट 14 years यू हॅव टू पे 14 वर्सां आनी 14 वर्सां नंतर ताका 18 वर्सां सुरवातीक घालप एट द बर्थ जाल्यार एट द एज ऑफ मे बी 18 years शी कॅन विथड्रॉ द अमाउंट वॉट एवर शी वॉन्ट्स टील 21 years अशी 3 भुरगीं आसा तांकां एक बेनिफीट आयज IMAन दिलेलें आसा दॅट इट इज लायक अ स्टिम्युलस फॉर अ गर्ल चाइल्ड आवय बापायक ती हें अशें दिसूंक जायना हो जो ऑपरेशन आसा चलयेक शिकोवपाचो चलयेचें लग्न करपाचें सो दीस इज लिटल हेल्प आय डोंट थिंक इट इज अ बिग हेल्प फ्रॉम अस पण आमी 14 वर्सांचे भरल्या कित्याक फाल्यां आमची कशी हांगा कितें आसा सांगून नजो मी टायप केला मार्श एंड मॅक्लेनन कंपनी आसा ती आमकां बरे इंट्रस्टाचेर बी दिता स्कीम तातूंत इंडेमनिटी म्हणजे आतां पयल्या डॉक्टर्सांक बारीक बारीक कार्डां खातीर कोर्टान वचचें पडटा किंवा डिफेमेशन जाता हें सगळें कवर जाता ह्या हातूंत सो तातूंत जर केन्ना डॉक्टराक गरज पडली जाल्यार दे वील फायल द केस आनी एट अ लेस प्रिमियम यू हॅव टू पे फॉर दॅट एंड दे कवर लॉट्स ऑफ थिंग्स फॉर द डॉक्टर्स सो दीस इज ऑल्सो in addition to doing public service we thought we would do something for our colleagues also. 3 वर्सां फाटीं सुद्दां जर कोणें केस तुजी जाले आतांच्यो ज्यो सगळ्यो स्किम्स आहा न्ही दे आर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आनी आतां पयशे भरले न्ही आयच्यान स्कीम सुरू जाता आतां पूण नॉर्मली कशें आसता केसी 2-3 वर्सां बी फाटीं जाल्ले आसता ते हळू हळू स्टडी करून ते फुडें येतात सो ताका खातीर मार्च आमचे ब्रोकरेज केली ताणें दे हॅव ब्रोकर्ड विथ डिफरंट कंपनीज आमकां ICICI लॉम्बार्ड तांचो ऑफिसर हांगा आयिल्ले आसा सो तांणी आमकां हेल्प केल्या हाचे फुडें आमी कार इन्शुरन्स मागीर हेल्थ इन्शुरन्स मागीर एक्सिडेंटल इन्शुरन्स एक्सिडेंटान दोतोर जर मेले बी जाल्यार अशें म्हणजे अशें हातूंत कशें आहा की आमी सगळ्यांनी दोतोरांनी जर बरोबर जाल्यार प्रिमियम कमी जावंक शकता दोतोरांक फायदो जावंक शकता। कुळे मेट्या वाड्यावालो ग्रावंड गांवच्या भुरग्यांक जाय म्हणून कुळेकार एकठांय जाल्यात। हो ग्रावंड जमनीचे मूळ मालकान खंय कोल्हापूरच्या एका बिझनेसमॅनाक विकला। ग्रावंडाक जागो सोडचो आनी उरिल्ले सुवातेर कितें जाय तें करचें म्हणून लोक मागता। मेटावाडा यूथ क्लबान ग्रावंडार मिटींग घेतली। सावड्डेचो आमदार दीपक पावसकाराचो भाव थंयचो सरपंच संदीप पावसकार लोकांक तेंको दिवंक कुळ्या पावलो।
ते विकता म्हणून म्हाका जेन्ना वर्ड काडलो तेन्ना हांवें ताका लास्ट मेसेज आनी लास्ट वर्ड सांगिल्लो तुम्ही ग्राउंडाचे फायनल करा आणि तो कोणाकय विका, म्हाका कांयच ऑब्जेक्शन आसपाना आणि म्हाका एक कॉन्फिडन्स आसा ही लढाई मुखार वतली कित्याक तुमी सगळे आसा. एकूच हांव रिक्वेस्ट करता, ही युनिटी जी हांवें पळयल्या तुमचे बरोबर, जे यूथ हांवें पळयल्या, जे यूथ रेग्युलर म्हाजे कडेन कम्युनिकेट करता, ती एकवट मात अशीच दवरा. आतांच नरेश बाबान सांगला तशें हांवें पळयला फायलीन फक्त आसा तो आमचे कडेन हो 2 पोल आनी हो जागो जो आमी रेग्युलर इतली वर्सां खेळटा, म्हळ्यार तुमी भुरगे खेळटा आनी हांवें पळयल्यात ते आसा. प्रॅक्टिकल व्हडलोसो डॉक्युमेंट म्हाका दिसना असोसो, पूण आमी तो काडया, तांचे सेल्डीड काडा. फाटले तांचो पयलींचो म्हळ्यार ह्या जाग्याचो पयलींचो कितें आशिल्लें, आय हर्ड दॅट बाबा हो पयलीं अफ्रामेद आशिल्लो, मागीर तो कन्वर्ट जालो, बाबा तो प्रॉपरली जाला काय जालो ना हे सगळें काडया. हांव सदांच तांचे बरोबर आसतलो आणि हातूंतल्यान खंय तरी मार्क काडया. आणि इतली वर्सां खेळटालो हो एकूच डॉक्युमेंट, हे पोल आमचे एक डॉक्युमेंट आसा आणि तुमची युनिटी हो आमचो मोठो डॉक्युमेंट आसा. सरकारान ही जमीन ताब्यात घेवप हो एकूच उपाय उरला म्हूण ॲडव्होकेट जतीन नायक उलयलो. हे स्ट्रगल आमदारा विरुद्ध ना सरकारा विरुद्ध ना. लँड एक्वायर करा बाय गव्हर्नमेंट, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा साठ थ्रू कलेक्टर और थ्रू PWD. आता PWD आणि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ती आसा दवडीकर आणि बाबू आसगांवकर आणि दीपक आमचा पावसकर बाब MGचो आमदार. तो व्हडले जावचे ना, फक्त एकच लँड एक्विजिशन एक्टान तितले लँड आसा तो दिना जाल्यार तो एक्वायर करा. कंपनी आणि आमकां आतां फोर्स करता की पोल आसा ते शिफ्ट करा, ताच्या नंतरच सेल्डीड जातले म्हणून. पूण जे आतां एक्झिस्टींग पोल आसा तोच आमचो प्रूफ आसा की आमी ग्राउंडाचे खेळटा म्हणून इतली वर्सां. सो इनकेस ते जर पोल शिफ्ट केले जाल्यार आमचे कडेन कांयच एविडन्स ना. ताका लागून आमी डायरेक्टली क्लियरली सांगलें की जो पर्यंत डीड करना तुमी गिफ्ट डीड कशी करता ती तो पर्यंत आमी पोल काडपाचे ना म्हणून. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फोंड्या वेल्या बाजारात टेम्पोन लायटीच्या खांब्याक धपको दिलो. धपक्या सरशी खांबो मोडला. 2 मिनी बसीची खंय रेस लागिल्ली. बसीचो धपको बसत म्हूण चुकोवंक म्हूण खंय टेम्पोवाल्यान लायटीच्या खांब्या वटेन घेतली, ती खांब्यार मारली. वायरी लायव्ह आशिल्ल्यो. वेळ बरो म्हूण ड्रायव्हर आनी आडेकडेच्या सालवार. तातूंत हे रस्ते सगळे खणिल्ले आसा. अशा परिस्थितींत हांगा ह्यो मिनी बसी आसा ज्यो भायल्यान येता त्यो रेसी लायता. अक्षरशः जीवघेणी स्पर्धा चालू आसा. सकाळी 7:30 जाली. सेंट मेरी रोडार तुमी जर पळयत जाल्यार 3 मिनी बसी बरोबर चलता. हाची कंप्लेंट आमी ऑथरायज्ड डिपार्टमेंटाक दिल्ली आसा. आतां हांव सर प्रवीण गांव सरा कडेन उलयलो आसा PI कडेन. ताणें सांगलें की आपूण जाता तितले बेगीन हांचेर एक्शन घेतलो. जर हे रेसी जर बंद जायना मिनी बसींच्यो जाल्यार म्हाका दिसता एक मोठो फॅटल एक्सिडेंट जावपाचो. आज हांगा पळय हो एक्सिडेंट फाटल्यान जाल्लो आसा. तर ताचे कारणीभूत हे 2 मिनी बसी रेसी लायताल्यो आनी तांकां वांटोवपा हाणें जी गाडी भायर मारली ती ताणें लायटी खांब्यार मारून हे लायटी खांब्याचे 2 कुडके जाल्ले आसा. तेन्ना मागता आमचे ट्रॅफिक डिपार्टमेंट RTO तेन्ना हे जे मिनी बसी आसा हांची जी रेस जी चालू आसा, रेस ऑफ डेथ म्हणटा. आतां हे मोटरसायकल घेवन रेसी लायतात ते वेगळे आनी मिनी बसी ज्यो रेसी लायतात तातूंत कितलेशेच जीव बचिल्ले आसता. तेन्ना हें आडोवचें आनी हांचेर जाता तितले बेगीन एक्शन घेवचें अशी म्हाजी मागणी आसा. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.